नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. 14 खरीप पिकांच्या आधारभूत मोलात वाढ करपाचो केंद्र सरकाराचो निर्णय. बदवेल नल्लोर 4 लेन रस्तो प्रकल्पाक केंद्र सरकाराची मान्यताय. एकोणचाळीसावो घटक राज्य दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात मनयतले. देवळांची माहिती दिवपी पुस्तकेचे जातले प्रकाशन. केंद्र आणि गोय सरकाराचे कृषी खाते फाल्यां सावन चालीक लायता विकसित कृषी संकल्प अभियान. मुखेलमंत्र्यांची माहिती. सिंगापूर, जोहान्सबर्ग, कांगो, पनामा आणि कुवेट देशांत ऑपरेशन सिंधूराची माहिती दिवपी सर्वपक्षीय संसदीय दळाच्या वांगड्यांनी स्पष्ट केली भारताची भूमिका. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या जन्मजयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओपली आर्गां. सावरकरांचो त्याग आणि समर्पण विकसित भारताच्या निर्माणेक थारतलो मार्गदर्शक. आणि आता खबरो विस्तारान. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. आयचे बसकेत 14 खरीप पिकांच्या उण्यांत उण्या आधारभूत मोलाच्या वाडीक मान्यताय दिल्या. हो निर्णय शेतकामत्यांक तांचे उत्पादन वाडोवपा खातीर आनी लावकारी मोल निश्चित करपा हेतान घेतला अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळ बसकेत जाल्ल्या निर्णयाची माहिती दितना सांगलें. खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है. आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है. टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है. और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है. किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान शेतकामत्यांक उण्या दरांत रीण मेळप शक्य जाता अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है. द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में. 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव. इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं. आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाल्ल्या निर्णयाची माहिती दिली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. 39वो घटक राज्य दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात मनयतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. सकाळी 10:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. सगळ्या आमदारांनी, जिल्हो पंचायत वांगड्यांनी, पंचायत मंडळाचे वांगडी आनी हेर नागरिकांनी हाजीर रावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. ह्या कार्यावळींत गोंयांत आशिल्ल्या देवळांची माहिती दिवपी पुस्तिकेचें प्रकाशन जातलें. तेच प्रमाण ज्या ब्रँडाक लागून गोंयाक नामना फावो जाल्यात तांचो भोवमान ह्या कार्यावळींत जातलो अशी माहिती तांणी मुखार दिली. 39th गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आम्ही सेलिब्रेट करता कला अकादमीत 10:30 वरांचेर. या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आणि समेस्त गोयच्या पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आणि बाकीच्या लोकांकूय बी या कार्यक्रमाक इन्व्हाइट करता. 39th स्टेटहूड डे मोठ्या व्हडा संख्येत कला अकादमीत मनोवचो सगळ्या गोयच्या लोकांक हेजें खासा निमंत्रण. या निमित्तात आम्ही प्रोमो लॉन्च ऑफ द एनिमेशन वेब सिरीज ऑफ द क्रिश ट्रिशन बल्टी बॉबी भारत हाय हम
गोवा सेशन ऑफ द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल ह्या मोमेंटाचेर प्रोमो आमी वर्कआउटर जी दिल्ली आहा तो प्रोमो जो आहा तो लॉन्च करतले. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्ड लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ली तेंची स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्ड लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले. केंद्र सरकार आणि गोय सरकाराचे कृषी खाते मिळून विकसित कृषी संकल्प अभियान चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिली. फाल्यांच हे अभियान गोंया सयत पुराय देशभर चालीक लागपाचें आसा. गोंयचे कृषी मंत्री ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली. विकसित कृषी संकल्प अभियान म्हटल्यार शेतकऱ्यांक प्रॉपर गायड करपा खातीर तांकां सायंटिस्ट ICRांतले वेगवेगळ्या गांवांतले हो कार्यक्रम 12 तारखेपर्यंत चलतलो. गोंयांत हे अभियान नॉर्थ आनी सावथ अशे 2 वेगवेगळ्यो गाडयो वेगवेगळ्या गांवांतल्यान ज्या ज्या जाग्यार कृषी करता त्या त्या जाग्यार तांकां कशा पद्दतीचे बियाणे, कशा पद्दतीची भात शेती आनी कशा पद्दतीचे टेक्निकल गायडन्स करपा खातीर ICRाचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो संकल्प आसा, प्रकल्प आसा तो पुराय देशभर चलतलो. तसोच तो आमच्या गोंयांतूय चलतलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी लॉन्च करता. ज्या ज्या जाग्याचेर मेजर शेती जाता थंय हो कार्यक्रम जातलो. फाल्यां तेजे लॉन्चिंग केंद्रांत आमचे कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान जी हाजें लॉन्चिंग करतले. हांगासरल्यानूय हो कार्यक्रम फाल्यां लॉन्च जाता. एकाच घरात 2 किंवा 3 कुटुंबां रावतात पूण तांकां विभागणी प्रमाणपत्र मेळप शक्य जायनाशिल्लें. ही समस्या सुटावी करपा खातीर गोंय सरकारान एक परिपत्रक जारी केलां. हे प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर सोपी प्रक्रिया आपणावची अशें ह्या परिपत्रकांतल्यान कळीत केलां. तेच प्रमाण जी ल्हान कुटुंबां आसात तांकां उदकाची आनी विजेची जोडणी मेळपा खातीर ना हरकत दाखलो पंचायत सचिवान दिवचो असो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळ बसकेत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. Facilitate the separate water and electricity connection for nuclear families residing within the same dwelling house. दोगांयकूय जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकूय वेगळें हाऊस कनेक्शन घेवपाचें आसा जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली त्या दोगांयकूय हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकूय वेगळी NOC इश्यू करपाची. सो ओरिजिनल एकट्या कडेन उरली आसत जाल्यार दुसऱ्या कडेन त्यांनी सरळ NOC इश्यू करपाची फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फॉर वॉटर सप्लाय कनेक्शन आणि म्हणजे कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑन डेट नंबर AB ह्या नंबराचेर तांकां वेगळें लायट कनेक्शन आनी वेगळें वॉटर कनेक्शन जे आपण हे दितले. राष्ट्रीय नुस्तें वेवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे नुस्तें मारपी आनी नुस्तें पोसपी शेतकामती तेच प्रमाण नुस्तें पालन करतल्या हेर भागधारकांच्या नोंदणी खातीर केंद्र म्हूण काम करता. 40 लाख ल्हान आनी सूक्ष्म उद्देग मालक कंपनी, भागीदारी कंपनी, सहकारी संस्था, आप मजत गट, नुस्तें शेतकामती उत्पादक संघटना आनी नुस्तें पालन विभागांत आशिल्ल्या स्टार्टअप्सांक तांच्या कामाचेर आदारीत वळख मेळोवन दिता. नुस्तें पालन करपा खातीर ज्या विम्याची गरज आसता वा रिणाची उपलब्धताय करून दिवपाची गरज आसता तेच प्रमाण अनुदान मेळोवप, नुस्त्याच्या उत्पादनाची सुरक्षा आनी गुणवत्ता सांबाळप ह्या सारख्या वावरा खातीर राष्ट्रीय नुस्तें वेवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म मजत करता. गोंयांतल्या कांय नुस्तें उत्पादन करतल्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला जाणून घेवया तांच्या अनुभवाविशीं. गाळकाळटी आमकां जायते फायद्यान आमी पयलीं आमी एजंटान दिताले नुस्तें. आतां आमी ओन ट्रान्सपोर्ट कोताय आनी मागीर ते आमकां सेल जाताय केरला जावं दुसऱ्या गांवांनी जावं आमगे गोंयच्या मार्केटान बी व्हरपाक मेळटा तीच गाडी आनी आमकां जायतो फायदो आहा. एजंटान आमकां एजंटान दिता तितू फायदो आसनासलो. गाडी गेलो तशें आमकां फायदो जालो जायतो. राष्ट्रीय नुस्तें वेवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म हो नुस्तें वेवसाय विभाग आनी नुस्तें वेवसाय क्षेत्रांतलो पयलो उपचारीक प्लॅटफॉर्म आसा. ह्या माचे वरवीं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे विशीं नुस्तें मारपी आनी नुस्तें वेवसायीक आलेक्स पेद्रू हांणी दूरदर्शनाक जायतो हेल्प केला की ते बोक बी करपाक आनी आमकां जल सरान आमकां जायतो हेल्प करून आमी ती गाडी हे केल्या आनी आतां आमकां पयशे आतां मेळटाय. पयले तांकां एजंट नुस्तें दिता ते एजंट आमकां मागोत तितून पयशे मेळनासले. तांकां आमकां सारके रोडयताले पयशां. आतां आमगे नुस्तें केरला धाडटाय. केरला वचोन सारकें ती सेल जावन येता आनी पयशे आमकां रोखडे हाती मेळटाय. आमकां जायते भाशेन मोडपाक मेळटाय, मान्यां बी दिवपाक मेळटाय. भारतीय नौदळाच्या तारणी जहाजान संवसाराची परिक्रमा यशस्वीपणान पुराय केल्या.
लेफ्टनंट कमांडर रुपा आणि लेफ्टनंट कमांडर डिलना हांणी 2 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा परिक्रमा सुरू केल्ली. 29 मे 2025 ह्या दिसा गोंयच्या दर्यादेगेर ह्यो दोनूय पराक्रमी अस्तुऱ्यो परतून येवपाच्यो आसात. ह्या महत्वाच्या कार्यावळीच्या फ्लॅगिंग सुवाळ्याची अध्यक्षताय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग करतले. ही मोहीम भारताच्या दर्यावेल्या यत्नांचे प्रतीक आणि जागतिक दर्यावेल्या वावराक राष्ट्राचे मुखेलपण तशेंच भारतीय नौदळाच्या उत्कृष्टतायेची वचनबद्धताय आणि करेजियम्स हार्ट्स बाउंड्स हे बोधवाक्य मुखार व्हरपी अस्तुरेची तांक दाखयता. 8 म्हयन्याच्या काळात नौदळाच्या ह्या जोडयेन 4 खंड, 3 दर्या आणि 3 ग्रेट कॅप हांचे मदीं सुमार 50,000 किलोमीटरचो अंतराचो प्रवास करतना हवामानाची परिस्थिती आनी वाऱ्याच्या तांकी वांगडाच आव्हानात्मक आशिल्ल्या दर्याच्या दर एका खिणाकडेन 2 हात केले आनी परत ही जोडी गोंयांत फाल्यां पावतली. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. 22 एप्रिलाक जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत परिस्थितींत जो बदल जाला आनी भारत सरकाराचे वतीन जी कारवाय जाल्या त्याचे विशींची पुराय म्हायती संवसाराक दिवपा खातीर सरकारान 7 सर्वपक्षीय संसदीय वांगड्यांची दळां गठीत केली. ही दळां भारताच्या वांगडी देशांत वचून भारतान आतंकवादा आड घेतिल्ल्या भुमिकेची म्हायती संवसारा मुखार दवरता. विदेशांत वचून थंयच्या सरकाराक, नागरिकांक, तरेकवार माध्यमांक भारतान केल्ल्या कारवायेची म्हायती सर्वपक्षीय दळ दिता. पाकिस्तानान घेतिल्ल्या भुमिकेची म्हायती आनी पाकिस्तानाच्या फटीचे मुखामळ संवसाराच्या मुखार उक्ते करप, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचो तेंको मेळोवप, जाका लागून आतंकवादा आडचो लढो खरपणान दिवपाक भारताक सोपें जातलें असो उद्देश मुखार दवरून ही सर्वपक्षीय संसदीय दळां विदेशांत भारताची भूमिका स्पश्ट करतात. सिंगापूर, जोहान्सबर्ग, कांगो, पनामा ह्या देशांनी ही सर्वपक्षीय संसदीय दळां त्या देशांतल्या फुडाऱ्या वांगडा बसका करतात. सर्वपक्षीय दळान कशे तरेन भारताची भूमिका संवसारा मुखार दवरल्या ते पळोवया. Because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है. ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई. ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय किया. उन्होंने ये भी कहा
कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। पूरा देश एक है, भले ही हम लोग पक्ष और विपक्ष में है, एवरीवन इज टुगेदर, सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में जो लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया, अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं, दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। Must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. काल मेरेन ऑपरेशन सिंदूरची माहिती दिवपी सर्वपक्षीय संसदीय दळाच्या कामाचेर टिका करपी विरोधी पक्षाचे वांगडी आता स्वताचीच फाट थोपटोवपाक लागल्यात। ह्या वावराचे श्रेय आमकांय मेळचे हाच्या खातीर काँग्रेस पक्ष मुखार येवपाक लागला। भारत सरकारान घडयल्ल्या ह्या सर्वपक्षीय संसदीय दळाच्या वांगड्यांनी जे तरेन भारताची भूमिका संवसारा मुखार दवरल्यार ते पळयले उपरांत कांय विरोधी पक्ष आता श्रेय घेवपाक मुखार सरल्यात। भारतान वाट पळयली की पाकिस्तान सरकार आतंकवादी आड खर कारवाय करतली, पूण ते जावंक पावले ना आनी उपरांत भारतान ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलें अशें काँग्रेस पक्षाचे शशी थरूर हांणी काल पनामात सांगलें। विरोधी पक्षाचे वांगडी सत्ताधारी पक्षाच्या वांगड्या परस चड धिटायेन ऑपरेशन सिंदूराची माहिती संवसारा मुखार दवरतात अशें काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे पवन खेडा हांणी सांगलें। टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपीज दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारे विपक्ष के और भी साथी जो वहां गए हैं डेलीगेशंस में, बहुत कायदे से, बहुत मजबूती से, दे आर वेरी इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन आई एम अफ्रेड द गवर्नमेंट ऑल्सो। कुवेटात गेल्ल्या सर्वपक्षीय संसदीय वांगड्यांचे मुखेलपण भाजपाचे बैजयंत पांडा करतात। भारत आणि कुवेटामदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कुवेट भेटी उपरांत सुरक्षा आनी आतंकवादा आडच्या लढाये खातीर कबलाती जाल्यो। आतंकवादा आड भारतान सदांच झिरो टॉलरन्स ही नीती आपणायल्या। पाकिस्तानाक FATFच्या ग्रे वळेरेंत घालचो अशी मागणी बैजयंत पांडा हांणी केली। कुवैत और भारत के तो हजारों साल का संबंध है। कुवैत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है और कुवैत ने भी एंटी टेररिज्म स्टेप्स लिए हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में हम जो आ रहे हैं और जो मैसेज हम दे रहे हैं कि हम हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से ये रिसीव किया जा रहा है यहाँ। और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले ताकि उनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, कई अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज ना करें, तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या 4 राज्यांच्या भेटेर वचपाचे आसात। 29 आणि 30 मेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्कीम, अस्तंत बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश राज्याच्या भेटेर आसतले। सिक्कीम राज्याच्या स्थापणुकेक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजित कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले आणि तरेकवार उदरगतींच्या कामांच्या बुनयादीचो फातर बसयतले, तेच प्रमाण उक्तावण लेगीत करतले। अस्तंत बंगालांतल्या अलीपुरद्वारांत जनसभेक संबोधित करतले, जाल्यार बिहारच्या पटना शारांत ते एका रोड शोक वांटेकार जातले। कुच बिहार जिल्ह्यात सिटी गॅस वितरण येवजणेचो बुनयादी फातर ते बसयतले। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी पटनातल्या एअरपोर्टाच्या नव्या टर्मिनलाचे उक्तावण जातले। 1410 कोटी परस चड खर्चाच्या बिहिटा विमानतळाचो बुनयादी फातर लेगीत ते बसयतले। ह्या वर्सा विक्रमी शेतमालाचे उत्पादन भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध जालां। ह्या वर्सा 3539.59 लाख मॅट्रिक टन इतले शेतमालाचे उत्पादन जालां, जे फाटल्या वर्साच्या तुळनेत 6.5% चड आसा अशी माहिती केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकार परिषद दिली। फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की दी जाती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना, इन सब के परिणाम अब सामने आए हैं और मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। उत्तर प्रदेशाच्या बरेलीत बेकायदेशीरपणान रावपी बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची वळख आणि तपासणी करपाचें अभियान सुरू जाला। 26 मे ते 10 जून मेरेन चलपी ह्या अभियानात जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणान रावपी बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांक सोदून काडप आणि तांकां देशाभायर धाडून दिवप असो उद्देश आसा। बेकायदेशीरपणान रावपी ह्या नागरिकांक डिपोर्टेशन केंद्रांत धाडून दितले आणि उपरांत तांकां तांच्या देशांत धाडून दिवपाची कारवाय सुरू जातली। केंद्र सरकारान हे विशींची सुचोवणी पयलींच जारी केल्या, जाचे वरवीं घुसखोरी थांबोवपाक यश मेळटलें। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये सूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं, जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे। ये देखेंगे कि कोई हिमाचल प्रदेशात नोकरशाही आणि सरकारामदी वाद सुरू झाला। एका इंजिनियराच्या मरणा उपरांत सरकार आणि नोकरशाही एकामेका मुखार उभे रावल्यात। हिमाचल प्रदेशाच्या सरकारान पोलीस महासंचालक, मुखेल सचिव आणि पोलीस अधीक्षकाक सक्तीच्या सुटयेर धाडला। इंजिनियराच्या मरणाचेर खासा सोद पथक वा सीबीआय कडच्यान चौकशी ह्याच मुद्द्याचेर सरकार आडकल्लें। इंजिनियराच्या कुटुंबाकडल्यान सीबीआय चौकशीची मागणी जायत आसा, पण फाटल्या 3 म्हयन्यांसावन ह्या घडणुकेचेर सरकारान कांय जाप दिवंक ना। कोर्टान आदेश दिल्या उपरांत सीबीआय चौकशी आता सुरू जाल्या। हिमाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू हांणी कुटुंबा आड अन्याय जावचो ना अशें म्हळां। आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर न्याय होगा फिर भी पूरी सरकार बिमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। कहीं भी हमको शक होगा हम उस चीज को जनता की अदालत में उनके परिवार के सामने लाएंगे। विरोधी पक्ष फुडारी जयराम ठाकूर हांणी उच्च न्यायालयान घेतिल्ले सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाक येवकार दिला। जो एक फैसला दिया है कि हिमाचल प्रदेश का कोई पुलिस अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होगा। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, उसके लिए अगर दोषी हैं तो आप हैं। हाई कोर्ट के सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जिसमें लग रहा है प्राइम अफसर की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है कुछ अधिकारियों के माध्यम से। ऐसे में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उचित फैसला है और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जो है इस टिप्पणी के लिए क्षमा मांगे। ये कोर्ट के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांकां तांच्या जल्मजयंती निमतान आर्गां ओंपल्यात। विदेशी सरकारान दिल्ल्या कठोर शिक्षे उपरांत लेगीत मायभुंयेकडेन आशिल्ली तांची लागणूक उणी जाली ना। भारताच्या सुटके झुजा खातीर तांणी दिल्लें योगदान, तांचो संघर्श आनी तांचें साहस देश केन्नाच विसरचो ना। तांणी देशा खातीर केल्लो त्याग आनी समर्पण विकसीत भारताच्या निर्मणे खातीर मार्गदर्शक थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले।
यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई। सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी है, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। ओडिशात 4 लाख रुपयाचे इनाम आशिल्लो माओवादी विजय पुनीम हाणें आयज आत्मसमर्पण केलें। हे आत्मसमर्पण रायगडाच्या पुलीस अधीक्षका मुखार जालें। विजया पुनीम हो छत्तीसगडाच्या बिजापूर जिल्ह्यात रावपी आशिल्लो। ताचे कडल्यान एक पिस्तोल आनी फारपेटाचें सामान जप्त केलां। छत्तीसगड आनी ओडिशांतल्या कंदमाल वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या बऱ्याच फारपेटांनी ताणें वांटो घेतिल्लो। ताच्या आड 7 परस चड गुन्यांव नोंद आसात। आयपीएलच्या गुण वळेरेंत पयल्या आनी दुसऱ्या पावंड्यार आशिल्ल्या पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा मदीं फाल्यां पयल्या क्वॉलिफायरा खातीर खेळ जातलो। फाल्यां सांजेर मुलानपुरांत हे दोनूय पंगड निमण्या फेरयेंत पावपा खातीर झुजतले। तिसऱ्या आनी चौथ्या पावंड्यार आशिल्ल्या गुजरात टायटन्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं एलिमिनेटर विभागा खातीर खेळ जातलो। 30 मेक हो खेळ मुल्लानपुरांत जातलो। पुराय देशात हवामान वेगान बदलत आसा। कांय भागांनी मोठ्या प्रमाणाचेर पावस पडटा, जाल्यार दिल्लीच्या एनसीआरांत लोक अजूनय गरमी अणभवतात। दिल्लीतल्या एनसीआरांतले आयचे तापमान 39 अंश सेल्सियस आशिल्ले। आयज राजस्थानच्या 4 जिल्ह्यांनी आनी लागींच्या 4 राज्यांनी मध्यम तसोच मोठ्या प्रमाणाचेर पावस पडपाची शक्यताय आसा। वराक 50 ते 60 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा। दक्षिण पश्चिमी मान्सून केरळांत आता सक्रिय जाला। केरळच्या कांय जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट जारी केला। थंय सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। पूर्वोत्तर राज्यातल्या बऱ्याच वाठारांत मान्सून मुखार सरत आसा। 2 जून मेरेन मिझोराम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आनी आसाम राज्यांनी मोठ्या प्रमाणाचेर पावस पडपाची शक्यताय आसा। गोंयांत लेगीत दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस फुडल्या 5 दिसां खातीर पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आयज सकाळ सावन गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी पावस मध्यम प्रमाणात शिपडलो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 14 खरीप पिकांच्या आधारभूत मोलात वाड करपाचो केंद्र सरकाराचो निर्णय। बदवेल नल्लोर 4 लेन रस्तो प्रकल्पाक केंद्र सरकाराची मान्यताय। 39वो घटक राज्य दीस कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात मनयतले। देवळांची म्हायती दिवपी पुस्तिकेचें जातलें प्रकाशन। केंद्र आनी गोंय सरकाराचे कृषी खाते फाल्यां सावन चालीक लायता विकसीत कृषी संकल्प अभियान। मुखेलमंत्र्यांची म्हायती। सिंगापूर, जॉनसबर्ग, कांगो, पनामा आनी कुवेट देशांत ऑपरेशन सिंदुराची म्हायती दिवपी सर्वपक्षीय संसदीय दळाच्या वांगड्यांनी स्पश्ट केली भारताची भूमिका। आनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या जल्म जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओंपली आर्गां। सावरकरांचो त्याग आनी समर्पण विकसीत भारताच्या निर्माणेक थारतलो मार्गदर्शक। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।